बागयोंत फ्रांसीस सावियर मिशनर जेजूचो इज अ मिशनरी ऑफ जीजस. ताच्या हातान कुरीस आसा. कुरीस लोकांक दाखयना पूण कुर्साची बाजू ताचे वाटेन फुडो करून आसा. मोगाच्या भयणी भावांनो, फ्रांसीस शावियरान जेजूक पळयलो. कुर्सा वेल्या जेजूक आपल्या जिवितान घेतलो आनी कुर्सार आसलोल्या जेजूचो रूपकार जालो. आमचो बिस्म साहेब गवळीक चिटीन हेच सांगता, इज अ मिशनरी हू हॅज द फेस ऑफ जीजस. तो जेजूचो रूपकार जालो. मोगाच्या भयणी भावांनो, बागयोंत फ्रांसीस शावियर जेजूचो रूपकार देखून जेजूचो तो मिशनर. दुसरी वस्त आमी ताच्या जिवितान पळयता, तो संदेशकार इज द मॅसेंजर ऑफ जीजस. आमी ताच्या जिविता वयर वाचलां आसतलें, परगोटणार पळयला आसतलो, कापीण घेवन भोंवतालो, लोकांक एकठांयतालो. कापिणीचो आवाज जालो लोकांक देवाचो ताळो. एकठांय कोत्तालो, दोतोन शिकयतालो, मागणी करूंक शिकयतालो, देवाच्या उतराचो प्रचार कोत्तालो, शुभ खबर परगोडटालो. देखून बागयोंत फ्रांसीस सावियर संदेशकार बरी खबरेचो. आनी तिसरे सुवातेर तो जालो संदेश, इज द मॅसेज ऑफ जीजस. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी रॅलिका दवरलेली आसा 21 तारखेचेर. आमी जायतीं जाणां पळयता, सासपिता, अणभवता, सत मानता. इतल्यान आमचें जिवीत सोंपना. हातून ओल्ड गोवा येवपाची आमचें पॉयंट सोंपना. पूण इट इज मोर दॅन दॅट. आमी पळयलां देखून, आमी आयकोता देखून, आमी सांसपिता देखून, आमी ताचेरूच आमचो भावार्थ ना. पूण बागयोंत फ्रांसीस शावियर ताची रॅलीक आमचे मदें जावन आसा. देवाचो संदेश इज द मॅसेज फॉर अस. तो मॅसेज देखून कसली मॅसेज? तो मॅसेज आमकां भावार्थाची, इज अ एपिटोम ऑफ फेथ. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी बागयोंत फ्रांसीस शावियराक पळयता तेन्ना भावार्थाची कुरपा आमचेर देंवता. भावार्थाची मुळां आमच्या जिवितान गोड जावंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी ताची रॅलीक पळयता, आमकां भावार्थाचो उगडास येता.